नमस्कार, दंपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारात। म्हापशे नुस्तें मार्केटात उदक येना। काय नुस्तेकार टॉयलेटीतले उदक वापरतात। नुस्तेकार संघटनेची अध्यक्ष शशिकला गोवेकार सांगता। मार्केटाच्यो वण्टीचेर हळशीक थुकी गिरायक येवंक विटतात। पालिकेन नितळ करचे म्हूण मागणी। म्हापशा नुस्त्या मार्केटात पाय दवरपा सारकी परिस्थिती ना। गिरायक विटता। नुस्तेकार संघटनात सांगता मार्केटात उदक येना म्हूण टॉयलेटीचे उदक वापरतात। थंय सगळे अन्ना दुन्नी केले, हांगर राशी थंय गुणे थंय लोक पडटा आनी गाडयो सुटाना। गाडयेक आमचे दिसाक 500 रुपया गाडयेचे घेता, पूण कांय वायदो ना तेंचो कडेन कांय जायना थंयसर। ते पळय व्हणे पडले आनी ते पळय रगत वयता वयले हेजे मांस बी निघटा ते रगत सगळे खाला देवता आनी ब्लॉक जाता, ते बंद जाल्ले। काय सोय सुविधा ना काय सुविधा ना। आमकां लायट आतां थंय आहा, एक फॅन ना, फॅन घातलेले फॅन बंद पडले। दुसरें उदीक ना आमकां, टॉयलेट ना आमकां। लोक सगळो टॉयलेटाचें उदीक काडटा आनी ते नुस्त्याक वापरता। आमच्यान पळोवंक जायना ते। आयकलां न्हू, म्हाजो थंय फ्लॅट लागीं आमी कितें करता, एक व्हडली कॅन भरता आनी उदीक हाडटा। आमकां आवडना ते। लोक काय नुस्तें व्हरोंक येता ते पळयना कसलें उदीक मारता आनी कितें करता। एंट्रन्साक सुरू जाता पळय ते हांगासर पर्यंत सगळी घाण आसा की अक्षर आख्ख्यो भिंती रंगलेले आसा। ते आतां आमी हें काडलेलो आहा, शूटिंग काडलेलें आहा, तुमकां दाखयता मागीर। संपूर्ण आख्ख्यो भिंती रंगलेले आसा आनी हांगासर दुखाची पॅकेटां पडलेली आसा। हांगासर क्लिननेस म्हणून कांयच ना, वास मारता अक्षरशः। आनी हेंच्यांनी हांगासर हे विकतात पळय, तेंच्यांनी हांगासर आपले स्टोर केला, त्यो जाळयो आहा ते दवरला, थंय मोडके फ्रीज आहा आणि कितें हांगासर सगळी घाण ही मार्केटमध्ये एवढी घाण झालेली आहे। ते मागे माझी बोलताच्या माझ्या मागच्या बाजूला बघितलं, थुंकून कधीही ते साफ केलं आहे। मार्केट बांधल्यापासून ते आहे तशा पद्धतीचे ते, त्यामुळे म्युन्सिपाल्टीचे कोणतंही काम इथं म्हापशात आदली मच्छी मार्केटमध्ये जर कसे पाहिजे तसे बसत आहेत। कुठंही कसल्याही पद्धतीची शिस्त नाही आहे आणि अतिशय घाणेरडं असं मार्केट म्हापशाचं झालेलं आहे। म्हापशाचं मार्केट सुंदर बांधलं आहे बरं, परंतु त्या पद्धतीचं त्याचं मेंटेनन्स, त्याची घाण आणि त्याचं एकंदरीत हे बघितल्यानंतर म्हापशाच्या मार्केटमध्ये यायलाच किळस येतो। प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार। म्हापशा पेड्या घराक उजो लागून लुकसाण। फायर ब्रिगेडीन वेळार पावन उजो आटोपा हाडलो। घरातले महत्वाचे डॉक्युमेंट भांगर साल्वार केले। आमकां सादारण 12:52 कॉल आयले आनी आमी तुरंत टर्नआउट केलो। टर्नआउट घेवन हांगा पळयता जाल्यार धुंवर भायर सरतालो वयल्यान। आमी भितर गेले, दार ओपन आशिल्लें, दार ओपन कोण केल्लें, पयलेच आमचे पुलीस पर्सनल आसले हांगा पावले, सो तेंच्यांनी ते पयलीं ओपन करून दवरलेले दार। सो आमी भितर गेले, भितर वचून तो कंप्लीट उजो पालयलो, कंट्रोलान हाडलो आनी मागीर त्या ओनराक आमी आफोवन तांकां तेचे कितें गार्मेंट्स आसले म्हणटा ते डॉक्युमेंट आसले ते आलमारी, ते आलमार आमी ओपन केली आनी तेंचे सगळे जे गोल्ड आसले पळय ते गोल्ड तेंचे वाटयले आनी ते जळोवंक दिवना। गोल्ड प्लस फक्त एक कॅश तेजी थोडी आसली पळय ती थोडी जळ्ळी। साधारण कितले लॉस जाला? साधारण तेजे 5 लाखा वयर लॉस जातले। उजो कसो लागलो? आतां उजो कसो लागलो हें सांगूंक शकना आमी, कित्याक आमचे सिनियर ऑफिसर श्री अशोक परब साहेब येतले, ते इन्स्पेक्शन करतले, तेच्या उपरांत ते रिपोर्ट दितले। अडवलपाल थियेचे मायनिंग ब्लॉक नंबर 5 थळाव्या लोकांचो डिवचलकारांचो बरेपैकी तेंको। मायनिंग सुरू करात, लोकांक काम धंदो नोकऱ्यो मेळटल्यो। फाटल्या 8-9 वर्सां सावन लोकांचे हाल चल्ल्यात। मायनिंग सुरू जातनाच बरे दीस येतले म्हूण मायनिंगाक तेंको दिवपी थळावे उलयले। बऱ्या कामात आडमेळी हाडपी एक्टिविस्टांक उलोवंक दिवं नाकात म्हूण लोकांचो बोवाळ। ब्लॉक नंबर 5 एका माझा फुल सपोर्ट आहा आनी मायनिंग बेगीच्या बेगीन जाता। हे इल्लीगल मायनिंग बेगीच्या बेगीन सुरू जावचें आनी सरावंडींग एरिया सुद्दां आमकां सुद्दां म्हाका हेल्प जातलो, सो आमचो सपोर्ट ह्या आसा। 5 सपोर्ट करपाक उबो रावल्लो आसा आनी 5 नंबराक म्हाजो फूल सपोर्ट आसा आनी म्हाजो 5 नंबर ब्लॉकाक फूल सपोर्ट आसा। ब्लॉक नंबर 5 थिवे मिनरल ब्लॉक ह्या ब्लॉकाक सपोर्ट करता येना। सपोर्ट करपाक कारण आसा, कारण म्हणजे 2006 ते 12 मेरेन हीच कंपनी थंय मायनिंग ऑपरेट करताली आनी मायनिंग ऑपरेट करतना ह्या कंपनी गांवाचो डेवलपमेंट आनी जे स्किमी कितें खंयच्याच कंपनीक हेच्या पयलीं दिवंक ना। मायनिंग फूल सपोर्ट आसा। तेन्ना
बेगींतल्या बेगीन ही मायन सुरू जावची अशी हांव मागणी करतां. हांव हे ब्लॉक ट्राय करपाक तुमी तुमच्या ब्लॉगाक कमेंट करतली हो तेका ब्लॉक मेळ्ळा कमेंट करतली तेन्ना गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन मागता की तांकां भुरग्यां कडेन एसी दिवचे आनी मायन चालू करपाक हांव फूल सपोर्ट करता. ब्लॉक 5 तो म्हाजो पूर्ण पाठिंबो आनी बेगीन एसी दिवन मायनी सुरू करता. गव्हर्मेंटल रिसोर्स कंपनीचें काम आमच्या अडवल पर्यंत कोणाक सांगपाची गरज ना. कारण अडवल पर्यंत जेन्ना गव्हर्मेंटल रिसोर्स कंपनीन म्हाका स्टार्ट केलें तेन्ना एज्युकेशन म्हणा हेल्थाचें म्हणा म्हाका जे सोशल एक्टिविटी म्हणून तेजें बरें काम केलेलें आसा. हेका म्हजो पूर्ण पाठिंबो आसा. बेगीन बेगीन एसी दिवन मायनी सुरू करचो आनी आमचे जे बेकार भुरग्यांक तेजे जॉब दिवचे. ट्रेनिंग ब्लॉकाक फूल सपोर्ट आहा आनी गांवच्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळपाक लागून ही मायन बेगींतल्या बेगीन चालू करता. तेका म्हाजो फूल पाठिंबो आनी हांव म्हाका जाताले बेगींतल्या बेगीन मायन चालू हॉटेलां बारीक सारीक हॉटेलां जी सेल्फ पार्ट शॉपां आसा जे बारीक सारीक हॉटेलां चलयतात जे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जे ग्रूप आसा ते चालू जातले. सो बेसिकली गोंयांत एम्प्लॉयमेंट ऑटोमॅटिकली जनरेट जातलो पण बेकार उरचें ना. चालू करपाक मागीर कसलेच ऑब्जेक्शन ना. जाता तितल्या बेगीन चालू करपाची इतकी विनंती करता. आणि जे कोण हे डिपेंड आसा ह्या ब्लॉकाचेर आनी ब्लॉकाचेर नेटवर्क म्हणून असो किंवा ल्हान ल्हान धंद्याकार असो पसरकार असो ते सगळ्यांक धंदो मेळचो आनी ह्या खातीर ही ब्लॉक पास हो आनी आमी बारीक काम उद्योग आसा ते दवरचे सो आनी ब्लॉक पासाक म्हाजो खूब सपोर्ट आसा. बेगीनच्या बेगीन मायन चालू जावचें. डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हांकां खूब पयसो मेळटलो. मार्केटान पयसो वाडटलो आनी सगळ्यांचें बरें. जे थोडे कडेन भुरगे काम करता आमचे आमच्या गोवा गेले आसा सो तांकां मेळपाक चान्स जातलो. ते मायनींग गोवा आसा त्या कारणान सगळे अनएम्प्लॉयमेंट खूब जाल्लें आसा. तर ब्लॉक स्टार्ट जाता जाल्यार एम्प्लॉयमेंटूय जातलें तर मनशाचें काम मेळटलें. तरी इनडायरेक्ट ते मायनींग रिलेटेड तांकांय काम मेळटलो. तशेंच म्हाजें रिक्वेस्ट आहा की एनवायरमेंट सांबाळून थंय गांवच्या लोकांचे प्रॉब्लम जे आहा ते सॉल्व करून थंय बेकार भुरगे आहा तांकां रोजगाराची संदी दिवन ट्रकवाले आहा तांचो धंदो ठप्प जाला आहा. जर मायनींग बेगीन चालू जाल्यार आज ह्या सगळ्या लोकांक तांचो धंदो मेळटलो. बेकार भुरगे आहा तांकां नोकऱ्यो मेळटल्यो. सगळ्यांनी आम्ही सगळ्या सरकारचे आभार मानतात की हे ऑप्शन करून 8-10 वर्सांनी आज दिवाळी जातली दसऱ्याक जातली अशें म्हणून आयकूंक लावले. पण आज आमकां सगळ्यांक खोशी भोगता की मायन चालू जाता. ऑप्शन केला सगळ्यांनी देव बरें करूं आनी बरे वाटेन मायन चलोवची आनी हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. अडवणपाल इव्हेंट ब्लॉकाक खूब सपोर्ट आसा. 10 वर्सां जाली हांवें बाय प्रोफेशन मायनींग घेतलें आनी आमच्या गोंयांत मायनींग बंद आसल्या कारणान म्हाका 10 वर्सां महाराष्ट्रान काम आसा. सो ही गोंयांत मायनींग चालू जाता अडवणपाल बेगीन बेगीन सुरू जातली. सपोर्ट करपाक हांव बेगीनच्या बेगीन चालू करचें आनी हांव रिक्वेस्ट करता JSPCB तशेंच गोवा गव्हर्मेंटा कडेन की तेंच्यांनी बेगीन बेगीन हो ब्लॉक स्टार्ट करपाचो. हांगा ब्लॉक 5 अडवणपाल ग्रीन रिजनल ब्लॉकाक फूल सपोर्ट आसा. ब्लॉक 5 फूल सपोर्ट आसा. अडवणपाल मायनींग ब्लॉक 12 फूल सपोर्ट दिला. अडवणपाल ब्लॉक 5 फूल सपोर्ट आसा. ही बेगीन बेगीन चालू जावपाक जाय आनी सगळ्यांक जॉब क्रिएट जातले. परत मायनींग डिपार्टमेंट जे आहा तेंचो बिजनस वयर सरतलो. आनी हे आमी मायनींग नाका म्हणपाक आमी पडोवंक न्हू. आमी जेवतले मायनींग आनी मरतले मायनींग आनी ह्या फुडें आमी रावतले मायनींग. इतलें जावन पेट्रोल डिझेल 2 रुपयांनी देंवले. पेट्रोल 95.23 रुपया जाल्यार डिझेल 87.79 रुपया लिटर. पेट्रोल 97 रुपया आशिल्लें. कांय म्हयन्या पयलीं रेट 100 वयर पाविल्लो. लोकसभा वेंचणुकेच्या तोंडार रेट देंवलो. नमस्कार येवकार तुमकां. आनी आयज तारीख आसा 15 मार्च आनी काल राती सेंट्रल गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केल्ली की पेट्रोल आनी डिझेलाची जी रेट आसली ती 2 रुपया कमी करतले म्हणून. आनी आयज सकाळी 6 वरांचेर ही जी कमी 2 रुपया केल्या ती आयच्यान लागू जालेली आहा. आनी आतां अशी नवीन रेट आहा पेट्रोलाची ती 95 रुपीज 23 पैसे जाल्ली आसा आनी डिझेलाची आसा ती 87.79. सो 2 रुपया कमी जाल्ल्या कारणान लोकांक मातसो दिलासो मेळ्ळा. कारण खूब तेंप जाल्लो पेट्रोलाची आनी डिझेलाची रेट देंवोंक नासली आनी आतां ती देंवल्या उपरांत लोक मातशे खूश आसा अशें आमकां दिश्टी पडलें. प्रुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट.
मायनिंग डंप पॉलिसीक मंत्रिमंडळाची मान्यताय. कितल्योश्योच दुरुस्ती सरकाराक 200 कोटीचो महसूल मेळटलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. निर्यात करपी आनी लीज होल्डरांकूय ई ऑक्शनात सहभाग मेळटलो म्हूण स्पश्ट. अर्सवायल लीज होल्डर जांणी कन्वर्जन चार्ज भरला तांकांच डंप हाताळपाक मेळटलें अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. मायनिंग सुरू करपाक सरकाराचो यत्न. मायनिंग डंप पॉलिसीत मंत्रिमंडळ बसकेंत मान्यताय दिल्या. सरकाराक सुमार 200 कोटीचो महसूल मेळटलो. डंप पॉलिसी खातीर एप्रुवल दिला. सो दॅट वी आर स्टार्टिंग विथ द मायनिंग डंप्स. हितून दोन आसा. एक अर्सवायल लीज होल्डर्स तांच्या खातीर आनी दोज वर द इन देयर प्रायवेट लँड्स एंड दोज वर नॉट इन द प्रायवेट लँड ताच्या खातीर सेपरेट पॉलिसी. बट डंप पॉलिसी आयच्या कडेन आमी ऑक्शन डंप पॉलिसी हे सारखे अर्सवायल लीज होल्डर्स जे आसा पळय आनी तेंच्यांनी कन्वर्जन चार्ज आमकां पयलीं पे केल्ले आसा इन देयर ओन लँड तेंच्यांनी डंप्स करता. फॉर देम वी आर रेडी टू गिविंग द डायरेक्टली. दॅट इज वन. आणि डंप पॉलिसी आम्ही ऑप्शन करताना ई ऑप्शन पॉलिसी म्हणून किंवा डंप पॉलिसी तितून आम्ही बरेचसे चेंजीस केल्या. कोणूय आता येऊन कोर्ट करू शकतो ना. इधर ही शुड बी द एक्सपोर्टर, ही शुड बी द लीज होल्डर, ही कॅन ओनली कोर्ट. पयलीं कितें आसतालें कोणूय कोर्ट करतालो आनी सगळें ब्लॉक करून दवरतालो. तें काडून उडयलां आनी आमी ही ई ऑप्शन पॉलिसी डंप पॉलिसी अर्सवायल लीज होल्डरा खातीर डायरेक्टली तेजो डंप्स तेज्या ओन प्रॉपर्टीज आनी तेणी जे कन्वर्जन चार्ज भरला तेका दिवपा खातीर सरकारा कडेन रायट आसा अकॉर्डिंग टू अवर पॉलिसी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दक्षिण गोंयांत खाजगी तत्वाचेर वैद्यकीय महाविद्यालय. आज जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेंत निर्णय. मुख्यमंत्र्याच्या फुडारपणा खाला ट्रस्ट स्थापन करतले. तो ट्रस्ट खंय हॉस्पिटलाचो कामकाज पळयतलो. ट्रस्टांत थळावे आमदार आनी विरोधी पक्ष नेतोय आसतलो. मुख्यमंत्री उलयलो. गोंयकारांक फुकट सेवा. दक्षिण गोंयांत खाजगी तत्वाचेर वैद्यकीय महाविद्यालयाक कॅबिनेटान मान्यताय दिल्या. गोंयकारांक सरकारी हॉस्पिटलांनी मेळटा त्यो सगळ्यो सुविधा थंय आसतल्यो. गव्हर्मेंटान प्रायवेट मेडिकल कॉलेज अंडर ट्रस्ट हे एस्टाब्लीश करपाचें थारायल्या साऊथ गोंयांत. आयज डिसिजन जाला. देर वील बी द ट्रस्ट हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर and also the opposition leader and opposition MLAs, the head of the parties will be there in the trust. That trust will run the private medical college through that. म्हणजे आमची जी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे हांगासर आमी प्रायवेट मेडिकल कॉलेज एस्टाब्लीश करता. हो मॉडेल नीती आयोगान फायनलायज केला. म्हणजे जरी ती प्रायवेट असली सुद्धा आसत जाल्यार गव्हर्मेंटाचो तेजेर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कंट्रोल उरता. म्हणून हे आज डिसिजन घेतला आनी वी आर गोईंग अहेड विथ दॅट. आमी बाकीचे सगळे प्रायवेट तेजो प्रोसिजर फॉलो जातलो आनी ऑन बोर्ड कोण येवपाचो तो मागीर बिड्स इनवाइट. गव्हर्मेंट इज नॉट इन्वेस्टिंग एनीथिंग. ताजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग हे चीफ मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर ऑफ अदर पार्टीज ऑल्सो विल बी द बोर्ड ऑफ मेंबर ऑफ दॅट ट्रस्ट. दे आर टेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिसिजन्स and giving the powers to the trust. But how operator कशें फायनलाइज करतले अशें? Operator by RFP system. Yes. And this will helpful for the Goan student. Goan students are maximum the quota will be the reserve for the Goan students. कितले It is not. It is decided. Terms conditions सगळे decide झाले. लोकांक कसलेच बर्डन पडचो ना. गाडीचोय पयशे लोकांक पे करचे पडटले. It will more help for the South Goa people. चडांत चड साऊथ गोवाच्या लोकांक मदत जातली. म्हणजे जशी गोवा मेडिकल कॉलेज आसा तशीच साऊथ गोवा मेडिकल कॉलेज जातली थंयसर. इट विल बी एज फ्री एज GMC. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लोकसभा वेंचणुकेची तारीख फाल्यां जाहीर जावंक शकता. वेंचणूक आयोगाची फाल्यां दनपारां पत्रकार परिशद आसा. लोकसभा वेंचणुके बरोबरच ओडिशा, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश आनी आंध्र प्रदेशांतली विधानसभा वेंचणूकूय जाहीर जावंक शकता. वेंचणूक जाहीर जाताच आचारसंहिता लागू. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.